रस्त्यावयले नेम आनी कायदे आमी भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो यत्न करतात. भुरग्यां कडल्यान ते तांच्या पालकां मेरेन पावचे आनी रस्त्यावयली जीण सोंपी आनी सरळ आनी सुरक्षीत जावची इतलीच अपेक्षा. पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या पालवी उपनिरीक्षकान पोटतिडकीन सांगले. सडक सुरक्षा जीवन सुरक्षा हो मंत्र घेवन सद्याक येरादारी विभागाची ट्रॅफिक जागृताय चल्ल्या. पणजेच्या येरादारी सेलान दोनापावलाच्या अवर लेडी ऑफ द रोझरीत येरादारी विशीं जागृताय घडोवन हाडली. गोंयचे ट्रॅफिक सेल शाळा, हायस्कुलां, समाजीक संस्था, क्लबांच्या मदीं वचून जाता तितले यत्न करून भुरग्यां मेरेन तरणाट्यां मेरेन येरादारीचे नेम आनी रस्त्यावयले कायदे पावोवपाचो यत्न करतात अशें पालवी पुलीस उपनिरीक्षक तुकाराम शेट मांद्रेकारान सांगलें. शिक्षकांनी हाचो भुरग्यांक लाव जातलो अशी आस्त उक्तायली. सडक सुरक्षा जीवन रक्षा जीवनाचो हो जो आधारस्तंभ आहा हेच जे मोटर व्हेकल ॲक्ट जे नियम आहात कायदो आहा हेची लोकांनी जर व्यवस्थितपणे जर पालन केले, भुरग्यांनी जर समजावन घेतले, जर तेंच्यांनी पेरंट्सांक तेंच्यांनी जर समजावन सांगले जाल्यार हेचो खूब फायदो आहा. आनी हे जे जीवन आहा हे जे रस्त्यार जे ॲक्सिडंट जातात जेणे करून लोकांची निश्काळजीपणां आसात आणि नियम ते व्यवस्थितपणे पालन न केल्या कारणान ते ॲक्सिडंटाक कारणीभूत जातात. ताका लागून आमी प्रत्येक स्कुलांनी, प्रत्येक इन्स्टिट्यूट्सांनी, ऑफिसांनी त्याच पद्दतीन जंय जंय ज्यो संघटना आहात तांकां आमी जे नियम आहात, जो कायदो आहा आनी कायद्या प्रमाणे कशें पालन करपाक जाय, जे रोड सिग्नेचीस आहात तेजें पालन कशें करपाक जाय, रस्त्यार जे सायनबोर्ड्स आहात, रस्त्याची मार्किंग आहा, रस्तो म्हणजे कितें आनी तो आमी अपघाता पासून कशें दवरतले नितळ हे आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक लागून हे आमी नियमांची जे नियम आणि जो कायदो आहा हे आमी फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करतात. This is actually the first time we've had it at this scale, but it is very, very important that we continue. We have had it earlier, and it is very important that we continue this program. So, would this program will help the children? Definitely, because the younger they are, they're trying to get onto bikes, and so it is important, very important. आनी भुरग्यांनी ट्रॅफिक पुलिसा कडल्यान नेमकें कितें जाणा जावन घेतलें तेंवूय पळोवया. The training was very informative. It helps to follow the rules, to be safe. It will be good for future. It will be good for our future. It was very meaningful and informative. And it will also help us to follow the rules also, and we will be safe. And we got more information about the rules which we didn't knew till now. So it will be help you in the positive way. Yes. Yes. So and how about the road crossing and all? You think the signboard supposed to be on the road the same way he has explained it to you? Of course. Yes, of course. It should be there because people And don't the follow the most rules. important thing is people should know, means they should follow the rules. People should follow the rules that all. So all the traffic. Yeah. So do you tell your parents to follow the rules? Yes, we will tell them. Thank you. गोवा 365 खातीर दोनापावलाच्यान विन्संट रोझारियो.